हॅलो नमस्कार आणि माये मोगाचो येवकार आमच्या आयचे हे कार्यावळीन कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा इश्टानो आयज म्हज्या सांगाताक आसा द सिंगींग लेजंड्स खऱ्यांनीच 10 वर्साचे पिरायेचेर आसलो तेन्ना ताणें कोंकणी माचयेचेर आपलें पावल मारलें जावं कांतारां करून जावं गितां गावन जावं भुमिका करून तशेंच सोल्फेज शिकलो तियात्र बरयले इतलेंच न्हय पूण ताणें वेगवेगळ्यो भाशांनी जावं कोंकणी इंग्लीश जावं हिंदी ही कांतारां ताणें गायलात जावं ते ऑपेराज जावं म्युजिकल शोज जावं आनी कितें ही इज द वन सक्सेसफूल सिंगर हू हॅज sang with the Bollywood singing sensation Shan for the TV ad Amul the taste of India none other than the singing legend Antony Sen योका तुका एंटनी सेन बाब आमच्या आयचे कार्यावळीन नमस्कार नमस्कार आणि ताच्या सांगाताक आसा द रिनोन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट singer, poet, writer, performer and announcer at All India Radio. जाणे 8 वर्साचे पिरायेक टावन म्युझिक शिकपाक ताणें सुरवात केली bestowed with n number of awards. Please welcome Dr. शकुंतला बर्ने. येवकार तुका आमच्या हाचे कार्यावळीन. कशी आसात? एकदम तुकाय देव बरें करूं. कित्याक इतलें बरें आमचें इंट्रोडक्शन केलें देखून. एंटनी बाब पयलींच सुवातेर तुवें आमचे कोंकणी माचयेर जायते योगदान दिल्लें आसा एक असलो म्हाका दिसता एक लेजंड जो आमच्या आयज म्हज्या बरोबर आसा आनी एक बाग अहें आमकां म्हणजे एक इट्स प्राउड मोमेंट फॉर मी टू इंटरव्यू यू लायक यू नो बिकॉज जायते आमचे टॉप मोस्ट आर्टिस्ट आयज आमच्या मदेकाल ना पूण एक बाग आमकां तूं आयज म्हज्या बरोबर आसा म्हण इतलो वार तुवें केला कितें अनुभवलां तुवें आमचे कोंकणी माचयेर खरें म्हटल्यार हांवें चिंतूंक ना हांव तियात्रीस्ट जातलो म्हणून पूण ल्हान भुरगो आसतना म्हजो अंकल तित्यू ग्रामोफोन रिकॉर्डी हाडटालो घरा आनी त्यो वाजयतालो आनी तेन्ना चडश्यो रिकॉर्डी आल्फ्रेड रोज सो ताजी एक एक कांतार हांव आयकतालो आनी डॅकोर करतालो आनी म्हणटालो हे परी इस्कॉलान एक दीस म्हाका चान्स पडलो कांतार म्हणूंक आल्फ्रेड रोजाची आय लव वेस्ता सो ते कांतार हांवें म्हटलें म्हाका खूब शाबासकी मेवली मागीर आमच्या गांवान विलेजीन सांवड्डे थंय म्हाका चान्स पडलो तियात्रान बानाचो आनी एवरी चायल्ड आर्टिस्ट कसो म्हाका तेणी इंट्रोड्यूस केलो आनी हांव वयर सरत रावलो 1975 वर्साक रेमी कुलासाचो तियात्र म्हजो गांव भाव तो ताका हांवें रिक्वेस्ट केल्लें म्हाका एकूच चान्स दी फेस्ताक कांतार म्हणपाक आनीक ताणें म्हाका चान्स दिलो आनीक हांवें कांतार म्हणलें लोकांनी लायक केलें तेन्ना खरें म्हटल्यार तेन्ना म्हजे लायक कोट पासून नासलो हांवें सॅंग विथ द शर्ट एंड अ टाय बस लोकांनी लायक केलो आनीक व्हडले भाग म्हाका ते तियात्रान व्हडले व्हडले तियात्रीस्ट सोजा फेर्रांव सी आल्वारीस ऑफिलिया बेटी फेर्नांडीस बेटी नाज प्लातिल्डा ही सगळीं म्हाका सायडीक रावन पळयतालीं जांसीत वाज आनीक तांचे मदें मागीर मिटींग जाली तेन्ना कितें मिटींग जाल्या बगर तांचे मदें उलोवप जाल्या बगर ते खंयच्या आर्टिस्टाक इंट्रोड्यूस करनासले वो चान्स दिनासले तांचे उलोवप जालें म्हाका चान्स पडलो खरें म्हटल्यार आल्फ्रेड रोजाची कांतारां आयकोन आयकोन हांव तियात्रीस्ट जालो ओके शकुंतला बाय एक म्हाका तुका विचारपाक जाय आनी आमच्या ऑडियन्साकूय तें जाय जायतेदा तुजो आवाज कानाचेर आमच्या पडटा थ्रू रेडिओ सो त्याच आवाजान आमच्या ऑडियन्साक कितें म्हणून दाखय जावं एक इंट्रोडक्शन आनी तो आसो तुजो नेक्स्ट टायम आतां एंथनी बाबूच आसा बरोबर म्हणटकूच नमस्कार मोगाळ आयकुप्यानो तुमचे सांगतान आसा आमची कांतारांची कार्यावळ आनी कार्यावळीचो आरंभ आमी करता एंथनी सेन आनी अपर्णा मयेकार हांच्या जोड आवाजान कांतार बरे कांतार तुमचे एक कांतार बरे कांताराचो उगडास केलो तेणे म्हाका खंयचे ते मोग म्हजो कोर ते ना आमी म्हणूंक ना पूण हांवें ते रिकॉर्ड केल्ले आमी म्हणटात
आणि ते कांतार ताणें प्रमोट केला. Okay, म्हणजे okay. जायती कांतारां ताणें रेडिओचेर घातल्यात. म्हणजे एक गजाल सॉरी डिस्टर्ब केले, एक गजाल एंथनी बाबाची एज अ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट म्हाका आवडटा की आमच्या गोंयांत वेस्टर्नायज्ड जरी एक सूर आसलो न्ही तातूंत भितर एक इंडियनायझेशन आसा. तो सूर एंथनी बाबाच्या प्रत्येक कांतारांनी ताज्या कंपोजिशनान ताज्या उतरांनी आमकां दिश्टी पडटा. आतां हें सुंदर कांतार तूं म्हणूंक सोदता फोकाणा कांतार. हांवें डॉक्टर अपूर्णा मायेकाराचे बरो रिकॉर्ड केल्ले. मोग म्हजो कूर ना कोरची ना गोपान म्हाका दोर ना दोरची ना बेज दिवन दादोशी खोर ना कोरची ना विचारता तितलें ना तूं म्हाका उपकारचें ना. खूप बरें गायला तुम्ही. ते म्हजे कांतार घालताले रेडिओर Okay. आनी कांतारांक घालून घालून ताणेंय देकोर केले. तेन्ना तुमची ओळख जाली दोगांयची, तुम्ही ओळखता एकामेका? वय आतां कितें आहा, पयलीं आमी जेन्ना म्हजी कांतारां स्टार्ट केल्लीं ओके. ऑल इंडिया रेडिओचेर तेन्ना मनोजगती गितांचेर आमी फामाद जाले. जायते जाण, हांव, शरण, विल्सन, आमी तेन्ना आमची एंट्री कशी जाली. या आनी तेन्ना आमकां म्हज्यान ताचो उगडास विसरोंक जायना, एलेन कॉस्टर. बरो एनाउन्सर आनी बरो गावपी. ताणें आमकां जायते नवे भुरग्यांक एक उमेद दिली आनी आमची आड आनीक उमेदीन आमी जायते फुडें पावले. ओके. शकुंतला बाय, तुवें लिटरेचर MA इन लिटरेचर एंड म्युझिक हें केलें आनी उपरांत तुवें म्युझिका बदला जायते तुवें जावं परफॉर्मन्सां दिली, जावं तुवें बुक्स बरयले. जाल्यार तुजी जर्नी कशी आसली, कशी सुरवात जाली? इज इट तूं पयलेच सान तुका तें करूंकूच जाय आसलें? हय, सामकें. म्हणजे हांव, म्हजो बापूय बिझनेसमॅन. आमच्या घरान तशी बेज खंयचीच ना कलेची. पूण म्हजी आवय जी आसा तिका देवाचें आमी म्हणटात पळय तेन्ना भजनां, सांची सोमार आसलो म्हादेवाचें भजन, मंगळार आसलें गणपतीचें, अशें आमकां एक. आनी परवड म्हळ्यार कितें, सगळे एल्फाबेट्स जे आसात न्ही, उजळणी ती म्हणपाक लावप. आनी तातूंतल्यान एक आयतारा दिसा संस्कृत प्रोनावन्सिएशन. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हांव जेन्ना वाडलें न्ही तेन्ना एक वेगळी आवड सुराची, तालाची, एक गोंयकार म्हणून आसतात ते आमच्या गोंयकारांक आसात न्ही, ती म्हाका लागली. मागीर स्कुलांनी जेन्ना हांव कांतारां म्हणपाक लागलें आनी म्हाका प्रायजां मेळपाक लागलीं तेन्ना सगळ्यांनी म्हणप म्हाजो आवाज बरो आसा. तें हांवें इतलें सिरियस घेतलें की म्हाका दिसलें आय हॅव टू डू इट. आनी तातूंतल्यान हांवें सुरू केलें. तशें खूब घरा कडल्यान म्हाका पुशबॅक मेळ्ळो अशें न्ही, पुणून म्हाका स्वताच्या पांयार उबें रावपा खातीर कलेच्या क्षेत्रांत हांवें धडपड केली. आनी म्हाका दिसता खूब व्हडलें स्वप्न जरी हांवें रंगयलें, जावं येदेशा जाग्यार सुद्दां जरी हांवें पावलें जाल्यार तें सुद्दां म्हज्या प्रयत्नांनी हांव पावलां. हाजी एक आनंद आनी समाधान आयज हांव घेतां. म्हणजे लिटरेचर म्हणया, संगीत म्हणया आनी म्हजें माध्यम आकाशवाणी हें म्हाका इतलें बरें मेळ्ळां की म्हज्या कलेच्या प्रत्येक पट्ट्याक, म्हणजे कलेच्या प्रत्येक क्षेत्राक म्हज्या बरोवपाक म्हण, म्हज्या संगीत आयकुपाक म्हण, म्हाका एक वायडनेस मेळ्ळा. म्हणजे फक्त इंडियन क्लासिकलूच खूब बरें अशें म्हणपाक मेळना. सगळ्या तरेचें संगीत जें हांवें म्हज्या काळजान रिकोवन दवरलां. आनी ह्या मातयेचो वास, कोंकणी मातयेचो वास, एंथनी बाबा सारके कलाकार, तांचो सांगात आनी तांची कांतारां वाजोवन आमचें एक म्हाका दिसता सादारण एक बेज जी आसता, बुन्याद आमची तयार जाल्या. आनी त्या नदरेंतल्यान हें ऑडियो मिडिया जी आसा ती पावरफूल मिडिया. म्हाका आतां तुमी लोक म्हाका पळयतात, तूं म्हाका पळयता, पूण आमी दिसनासतना लोकांच्या काळजांनी वचप. म्हणजे कशें, मनाच्या दोळ्यांतल्यान आमी उलयतात, काळजाच्या दोळ्यांतल्यान आमी उलयतात. म्हणटकूच लोकांच्या काळजांत पावप आनी दिश्टी काळजांतल्यान त्या मनशाक पळोवप, ही एक कला म्हाका दिसता. एक कलाकार ह्या नात्यान, म्हजे खातीर एक मनीस ह्या नात्यान, एक कलाकार ह्या नात्यान खूब म्हत्वाची. कितें सांगता एंथनी बाबा? देवाची देणे द्या. कलाकाराक एक कोण ना कोण गुरू आसतात. तुजो गुरू कोण आसलो? म्हजो पयलो गुरू मडगांव, हांव रामराव नायक म्हणटा तो शिकयतालो, स्कुलान शिकतालें तेन्ना. थंय म्हजी थोडीशी बेज घाली. मागीर प्रख्यात गायिका
पद्मविभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगर तिजे कडेन हांव 5 वर्सां गुरु शिष्य परंपरेन हुबळी रावून शिकलें. आनी गानस सरस्वती किशोरी आमोणकर म्हाका म्हणजे आवय भशेन आशिल्ली. तिजे कडेन जरी डायरेक्ट खूब गाणें हांव शिकपाक पावलें ना, पूण कांयश्यो गजाली संगीत क्षेत्रांतल्यो, कांय उलोवपाच्यो, कांय बरोवपाच्यो, सूर कसो लावपाचो, तो कसो लोकां मेरेन पावपाचो, लोकां कडेन अप्रोच कसो करपाचो, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात न्ही त्यो म्हाका दिसता ह्या म्हान अशा लोकां कडल्यान म्हाका तांच्या सानिध्यांत रावून, तांच्या सहवासांत रावून म्हाका पळोवपाक मेळ्यो. आनी तातूंतल्यान एक कलाकाराची जीण कशी आसता आनी आमी कितली कशे पद्दतीन मुखार वचप ह्या गजालींतल्यान म्हाका कळ्ळें. एक कॅन्डिडा बाय म्हाका सांगीन दिसता की जितलो मनीस व्हड जाता, झाड लेगीत जितलें व्हड जाता तेन्ना तें अशें बागवता. ती नम्रता आनी ती तांचे भितरलो जो सादेपणा आसा तो म्हाका खूब खूब भाळ्ळो. हांव खंयी वचूं, कितलोय व्हड जरी मनीस कलेन आसूं, एक कलाकार म्हणून जेन्ना तो आसता तेन्ना लोक जे आसता, तुज्या मुखा वयलो जो लोक आसता तो लोक तुका उखलून धरता तुज्या कले खातीर. म्हणटकूच हांव व्हडलें काय लोक व्हडले, आमचे खातीर लोक हे देव परमेश्वर. तांकां व्हड करप. स्टेजीचेर हांव बसतां तेन्ना आय एम अ एम्परर, पूण जेन्ना हांव त्या लोकां मदीं वतां तेन्ना हांव त्या लोकां बरोबरचें, इनफॅक्ट त्या लोकां पेक्षा ल्हान. कारण म्हाका जर हो जागो कोणें दिला जायत जाल्यार त्या लोकांनी दिला. खूब बरें सांगलां बाय शकुंतला तुवें. एंटनी बाब, हाचेरूच हांव तुका विचारूंक सोदतां, 38 सुमार वर्सां तूं देना बँकेन ब्रांच मॅनेजर म्हणून कामाक आसलो आनी हातूंत मागीर तूं रिटायर जालो जाल्यार तूं मॅनेज कसो करतालो? कित्याक तूं जाणा तियात्र लायफ इज व्हेरी हेक्टीक, तुका खबर आसा. सो कशे भाशेन हें जावं हो पावर खंयच्यान येतालो तुमकां, जावं इतलो मोग कोंकणी माचयेर? सांगपाचें म्हणल्यार पयलींच भुरग्यापणांतल्यान हांवें जायतो हार्ड वर्क केला. तेन्ना इस्कॉलान तितलो देस्पेस जायना हातां जाते भशेन. सो आमी कितें ओल्ड सेकंड हँड बुक्स आनी कितें घेवन वयताले. मोचे घालचे म्हणून नासले, वांडो पासून घालून वयताले. इंटरवल केन्ना बिस्कॉल बोगलेक आहल्यार घरा येताले च्या पिवपाक. सो दॅट वॉज द बिगिनींग. उपरांत जेन्ना हांव SSC पास जालो, आय वॉज 70%. सो म्हाका दिसलें हांव सायन्स करूनचें. सो हांव सायन्सीन गेलो, चोगले कॉलेज, फर्स्ट इयर सायन्स. इट वॉज अ हार्ड टायम. आमी 6 जाण भुरगीं आसलीं. सो हार्ड टायम म्हणटकच म्हजें लायक जायना जालें फायनान्शियली. पांय एकलो जोडटालो, माय हावज वायफ आनी 6 जाण भुरगीं आनी हांव व्हडलो. सो लॉट ऑफ टेंशन वॉज दे. सो आय कुडंट कंटिन्यू डे इन सायन्स. आय लेफ्ट द जॉब, आय लेफ्ट द स्टडीज आनी हांव काम करूंक लागलो. काम करूंक लागतना म्हाका उमेद आसली ग्रॅज्युएट जावपाक. सो आय डीड माय ग्रॅज्युएशन इन BCom आफ्टरवर्ड्स. सायन्सीन तुका करूंक मेळना दोनूय. सो BCom केलें. काम करता करता BCom केलें. हरीश सांडये सर्गेस ताजी कंपनी आहली, फिल्म डिस्ट्रिब्युशन आलो. सो आय वॉज अ लेबर इन्स्पेक्टर एट एज ऑफ 18. मागीर तें केलें. हार्ड वर्काचेर मागीर स्टार्ट करून in 1978 I got a job, bank job, or based on the SSC. Then a graduation complete जाऊंग ना. So then I continued with beginning as a clerk, migrant officer, accountant, last 5-6 years manager. So 38 years it was my continuous working. आणि तूं आता विचारताले म्हाका कशें एडजस्ट करतालो, तेन्ना चड तियात्र सारकें पयलीं रोसफोनाचे तियात्र आमी सॅटर्डे 2 करताले. नो, सॅटर्डे 3, 3:30, 6:30, 10:30. सॅटर्डे 3 आनी संडे 4. एक मॉर्निंग शो 3:30, 6:30. आनी तेन्ना फेस्तांक म्हाका खूब जातालें न्ही. सो एवरी विकेंड हांव 7 तियात्र करून मंडे कामाक वयतालो. इट वॉज, बट दॅट उमेद आसली. आनी दुसरी उमेद आसली म्हाका वॉयस रेकॉर्ड करूंक. आतां आयज इतलीं कांतारां येतात न्ही, दॅट वॉज माय लायकींग टू रेकॉर्ड माय वॉयस. आनी लकीली म्हाका आनी यंग चिको आमी दोगांय बाराबर भितर सरले तियात्रांत, हांव आनी यंग चिको. आनी हांव जायते फावटी चिकोक सांगतालो, आरे चिको आमचें केन्ना आमकां आमचें नशीब उगडटलें, केन्ना आमचो आवाज रेकॉर्ड जातलो. दॅट करून आमकां ग्रेस काय म्हणून एक पिक्चर आयलें कोंकणी, तातूंत आमकां दोगांयकूय सिलेक्ट केलें. आनी तेन्ना म्हाका सर्गेस एमिलियन डिक्रूज मेळलो. He had done the music. So I requested him, म्हाका एक आल्बम करूंक जाय म्हजो ओन.
कित्याक आतां HMBन गेलो पॉलिट्यूर गेलो ते म्हाका चान्स दिना जाले ते म्हणपाक लागले फकत क्रिस पेरी आनी आल्फ्रेड रोज दोग जाण आसात या बिकॉज तांचे शिवाय यंग भुरग्यांक आमी आजून घेवपाचें केलें ना या सो देन आल्फ्रेड रोजान जेन्ना फर्स्ट कॅसेट काडली तेन्ना आमकां ती वाट मेवली कॅसेट काडपाची सो आय केम आउट विथ माय फर्स्ट कॅसेट म्हज्यान म्हणत तुजो रोल मॉडेल आल्फ्रेड रोज बाब वय वय सर्गेस आल्फ्रेड रोज एंटनी बाब तुजो आवाज पयलींच सावन तेच भाशेन काय तुवें जावं तुवें जायते हार्डवर्क केला तुजो आवाज इम्प्रूव जावपाक या नो नो इम्प्रूव जावपाक ते कांयच ना हें देवाचें देणें तुका पयलींच सावन पयलींच हाऊ डू यू मेंटेन इट टील नाव मेंटेनन्स म्हणल्यार आय एवॉयड चिल्ड एनीथींग sometimes I feel like having a chilled beer but I avoid कित्याक because of the voice sacrifice वयता जायते sacrifice उदक पियेता गरम च्या गरम सगळें hot stuff even food so तेजेर जायते फावटी टेम्पटेशन जाता कोल्ड पिवपाक what are your future plans तुमचे फुडाराक कितें विचार आसा फुडाराक बरेचशे विचार आसा म्हणजे एक प्रोजेक्ट म्हजे कडेन आसा म्हाका चड करून गोंयकार म्हणून कोंकणी संगीत जेन्ना म्हणजे कोंकणी कांतार कोंकणी गीत आनी आकाशवाणीचेर वाचपी कोंकणी गितां हांचो मेळ साधून आतां पळय बंगालाक रवींद्र संगीत आसा महाराष्ट्रान मराठी गीत आसा तामीळ तांचें गीत आसा कन्नडांत तांचें गीत आसा म्हणटक आमी जेन्ना गोंयकार म्हणटा तेन्ना म्हजे जेन्ना PhD ची परिक्षा जाली तेन्ना अमेरिकेची ती युनिवर्सिटी तांणी म्हाका विचारलें की तुमचें इस्टाब्लिश्ड म्युजीक अशें आमकां खंयच मेळना आनी गजाल खरी आमचो जो गोंयकार आसा तो सदांच प्रजा जावन जगलो ताका राजा जावपाक चान्स मेळना म्हळ्यार आदिलशाह आयलो कदंब राजा आयलो निमाणो पुर्तुगीज आयले ताजे पयलीं कितलेशेच राज्यांनी गोंयान राज्य केलें ताका लागून आमचे कडेन जे महाराष्ट्रा कडेन आसा किंवा कर्नाटका कडेन आसा जी हिस्ट्री ते आमचे कडेन बरयल्लें कांय ना म्हणटकीर ह्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता एंथनी बाब आमी एक म्हणजे जरी आमी वेस्टर्न कल्चर आमचे भितर रिगलें तरी पूण ह्या मातयेक जो वास आसा तो वास आमच्या संगीतान आसा आनी तें संगीत तशें आशिल्ल्या कारणान कितें जालां तुका ताजो एक फ्लेवर वेगळो आसा तुका म्हणटकूच तो फ्लेवर इस्टाब्लीश करप आनी गोंयकारां मदीं आतां आमी डिस्को पाश्चात्य मागीर जॅज म्युजीक पॉप म्युजीक सगळें आसा पूण तुजें ओरिजीन कितें म्हणजे त्या ओरिजिनाक धरून आमी जर गोंयच्या लोककले कडेन लागीं येवन थोडीं पदां करीत जाल्यार म्हाका दिसता एक म्हणजे हो एक प्रोजेक्ट हांवें सद्या चालू दवरला आनी तो प्रोजेक्ट घेवन हांव मुखार वचपाचें आसाच त्या भायर म्हजी संगीताचेर कांय पुस्तकांय बी मुखार येवपाचें आसा गान सरस्वतीचें एक पुस्तक हांवें घेतलां जेचो गोंयकारा कडेन गोंयच्या लोकां कडेन किंवा गोंयच्या कले कडेन संबंद आशिल्ले म्हज्या गुरूचेर एक पुस्तक हांवें बरोवपाक घेतलां ह्यो सायमल्टेनियसली गजाली म्हज्यो चालू आसात आनी आकाशवाणीचो वावर हो इतलो व्हडलो वावर आसा की म्हाका दिसता थंय बसून आमी कांय गजाली कांय गितांचो जो बेज आसा तो इस्टाब्लीश करप हें म्हजें कर्तूब जावन आसा ह्या भुंयेक म्हाका जल्म दिला त्या भुंये खातीर हांवें आसासर कितें तरी एक दिवचें अशी इच्छा म्हाका आसा पळय एंटनी बाब तुजेय जायते प्रोजेक्ट्स येवचे आसा हाचेर ताचो थोडें कितें सांगशी हय म्हजो सारको एक प्रोजेक्ट हांवें आतां खूब वर्सां जालीं हांव तेजे वयर काम करतां थोडो वावर सुरू केल्लो थोडीं कांतारांय काडलीं हांवें पूण कांय कारणाक लागून मातशें डिले जायत रावलो ह्या फिल्माचो म्हजें एक ओन कोंकणी फिल्म सो हांव घडीक चड काडची ना पूण एक तरी एक बरेंशें फिल्म काडून उरता तशें आनी तातूंत आतां आमची शकुंतलाबाई सांगता ते भाशेन हे गोंयचे मातयेचो वास तो म्हाका दिवपाक जाय एंटनी बाब आनी शकुंतलाबाई आतां एक ल्हानशी एक्टिविटी हांव तुमकां दिता तूं एक पोयट जावं तुवें कांतारां रोचल्या बुक्स बरयल्या एंटनी बाब तुवें वेगवेगळ्या भासांनी गायलां रोचल्यां गितां एक ल्हानशी एक्टिविटी एकूच मिनटा भितर तुवें एक धाकटुली 4 लायनीची पोयम आनी तुवें एक 4 लायनीचें कांतार रोचचें पडटलें एंड यू नीड टू डेडिकेट फॉर ईच अदर येस यू विल गेट ओनली 1 minute piece of paper yes the time starts now 1 minute
1 minute. And your time's up. झाले. अँटनी बाब, सुरुवात तू कोल्ल्यान. ओके ओके. सो एखादा डेडिकेट केला बाय शकुंतला. स्टार्ट. शकुंतला गोड आवाज तुझो रेडिओचेर गाजता आवाज तुझो मोग जिकोन घेतला तुवें कांताराय कोतेल्याचो देवान तुजेर आशीर्वाद घालचो. वाव. एकाच मिनिटा भितर इतले बरे गादार बरयले. डिड यू लायक इट? आता हांव आबूज जाला म्हळ्यार कितें करप आनी फुल्लाय बी कितले. शकुंतला बाय तयार आसा? ओके. पोयम डेडिकेट केल्या तुका. एंथनी 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 जीण तुजी कोंकणी जीण तुजी कोंकणी सांतांतोनाचो सांतांतोनाचो अवतार तूं सांतांतोनाचो अवतार तूं कोंकणी मायेचो पूत तूं कोंकणी मायेचो पूत तूं आंतोनी आंतोनी एंटोनी 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 एंटोनी. वाव. ग्रेट ग्रेट. एक मिनिटा भितर इतला बरे तुम्ही पोयम आणि सॉंग बरयला. आणि सांगपाचें म्हणल्यार शी मेन्शन सांत आंतोनी. You were born. I was born on that day. 13 June. बर्थडे अंतनी बाबाचो त्याच दिसा येता 20 नोव्हेंबर. No, 13 June. 13 जून. 13 June, yeah. 20 नोव्हेंबर दुसरो. आणि त्या दिसा आमकां अंतनी बाबाक सांगचे सुद्दां पडना. आमची आकाशवाणी जी आसा ती कलाकारां खातीर आणि जेच खास करून त्या गांवच्या प्रदेशांतल्या कलाकारां खातीर हे आमी बसतात ती ह्या कलाकारांक प्रमोट करपाक. म्हणटकूच अशे तरेचे हे व्हडले कलाकार आसात तांचे वाडदीस आमी तांची कांतारां वाजोवन तांकां विश करतात. तुका चडांत चड देव बरें करूं. आनी इतलेंच न्हू कांदिदा बाय, सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना एक कोणाचोय डेथ एनिवर्सरी आसता, फकत बर्थडेच म्हणून न्हू, डेथ एनिवर्सरी त्या दिसाकूय ती कांतारां त्या सिंगराची वाजयतात. आनीक केन्नाय अशे आर्टिस्टांक फोन करून सांगतात कितें उलोवप करूंक आनीक कलाकाराची याद काडप आणि तांचें अस्तित्व ह्या मातयेंत आसा हें तांच्या आत्म्याक आमी कळवप हें आमचे खातीर खूब मोठे जबाबदारी. कारण कलाकार जो आसा तो त्या संस्कृतीची जतणूक करता, त्या मातयेच्या वासाचो ताजो परमळ ताज्या काळजांतल्यान लोकां मेरेन पावता. म्हणून आमची ही कोंकणी भास जगता, म्हणून आमचें हें गोंयचें वातावरण जगता. आमी गोंयकार म्हणून जगभर प्रसन्न लोकांक प्रसन्नतायेन मेळटात. ताचे खातीर सगळी ह्यो गजाली आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावचें अशें म्हज्याय काळजाक भितरल्यान दिसता. आमी करता. आनीक आमचे आदले तियात्रिस्तांचो उगडास करप म्हणजे एकदम एक बरी वस्त. अँटनी बाब, ह्याच खिणा भितर हांव तुमचे जाय एक ल्हानसो रॅपीड फायर रावंड घेवता. बापरे, तयार आसा? फायर करचें ना न्हू? म्हाका भंय दिसपा लागलो आतां कॅन्डिडा बायचो. सुरवात कोणा कडल्यान करूं? कोणाय? अँटनी बाब, तुका तुजे भितरलो कसलो गुण चड आवडटा? तुवें एकाच खिणा भितर जाप सांगपाक जाय. म्हज्या भितरलो कोसियेसान चलोंक जाय, म्हणजे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जरी तर तूं ह्या संवसाराक केन्ना ऑथॉरच्या पयलीं तुजे लागीं एक दीस उरला अशें तुका गमलें जाल्यार तूं सगळ्यान पयलीं कितें करतलो? देवा लागीं मागतलो सगळीं म्हजी पातकां बगसूं. तुज्या जिवितान अशें कितें घडलां जातून तुका आनीकूय मजबूत स्ट्रॉंग मनीस केला? फेलियर्स म्हणजे जायते फाटी
सगळेच कडेन तुका सक्सेस जाय मेवना जायते फावट फेलियर जाता ताचेर आनीक तूं घोट जाता एक वस्त जाच्या शिवाय तुज्यान रावोंक जायना रोजार करून आसता तुजे पुराय फॅमिलीन तू चोड कोणाक लागीं आसा देवाक ओके तुजी फॅमिली आनी तू सदांच बाराबोन जेवण जेयता वयव ना चडशे जेवतात पूण केन्नाय एक आमची अडचण आसता आर्टिस्ट म्हणटकूच केन्ना लेट पावतात केन्ना अशें तुका निक नेम आसा म्हणजे पेट नेम ज्या नांवान तुका गोंयची उलोवप करताली ना अशें पेट नेम अशें कांय ना पूण जायते जाण सॅन म्हणटात म्हणजे सॅन फॉर सांवरदे ओके एक्चुअली तुजी बेस्ट चायल्डहूड मेमरी खंयची चायल्डहूड मेमरीज जेन्ना आमी दोंगराचेर वयताले काण्णां चुन्नां खाताले ओके तुजो ड्रीम जॉब कितें आसलो ड्रीम जॉब चडसो उडत सांगला ते भाशेन म्हजो आवाज रेकॉर्ड करूंक जाय आसलो म्हाका आनीक तियात्रीस्ट जाल्लोच हांव पूण रेकॉर्ड करूंक जाय आसलो आनी ते कित्याक ते रेकॉर्डिंग केलें म्हणून उत्ता न्ही ओके चड कितें वालोराचें एड्युकेशन वा एक्सपिरियन्स एज्युकेशन आनीक एक्सपिरियन्स दोनी बराबर वयतात बट चडशें गरजेचें पयलीं एज्युकेशन करूंकूच जाय जरी तो जिवितांत पयशांचें व्हडलें नासलें जाल्यार तूं कसलें बिझनेस सुरू करतलो आसलो इफ मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टंट तूं कसलें बिझनेस सुरू करतलो आसलो चायचें हॉटेल Okay. If you could go back to any age or time of your life, what age or time would it be? Back. Go back. In your early childhood days. Yeah, childhood days. When I was struggling. आणि तितून स्ट्रगल करून करून सक्सेस मेवतालो न्हू तेन्ना जिवाक बरें दिसतालें ओके जरी तर तूं एका बँडाचो वांगडी आसलो जाल्यार तूं कसलो इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाचो गिटार वेल डन एंटनी शकुंतला बाई तू तयार आसा तुकाच म्हणजे पडले ना नो पर्याय म्हाका तुका माजरां चड आवडटा काय पालतू सोणे म्हाका खंयचें पॅट जनावर जें आसा तें म्हाका आवडटा कुत्रो म्हाका चड आवडटा माजर तर आवडटाच ओके केन्ना तरी तूं तुजो एक्सिडेंट जाला जाला कसो बारीकसो मातशें पडून ओके जरी तर कामा कडसून तुका सुमानान एक सुटी मेवली जाल्यार तूं कितें करतलें कामा कडच्यान एक सुटी मेळ्ळ्यार तो सगळो दीस हांव रियाज करतलें म्युजीक वाव तुज्या जिवितांत तुका सामको स्मार्ट मनीस आयज पासून कोण मेवला स्मार्ट मनीस म्हजो घोव तुज्या कामा बदला तुका चड कितें आवडटा कामाच्या बदला म्हाका जनावरां बरोबर टायम स्पेंड करपाक आवडटा तुवें तुज्या करियरांत एट स्टार्ट कसल्यो मिस्टेक्स वा चुकी केलेल्यो चुको करून करूनच शाणें जाला मग जाला अशें म्हणना जाता अशें म्हणना तुजे लागीं 5 वर्साचो प्लॅन आसा 5 वर्साचो हय 5 वर्साचो कितें लायफ बराचो देवान आरोग्य आनी आयुश्य दिवूं जाय करपाक तुजो सामको वर्स्ट जॉब खंयचो आसलो वर्स्ट जॉब असो कांयच जावना जातून हांव गेलें तातून हांवें म्हाका म्हजो प्राण भितर घालपाचो प्रयत्न केलो कांय गजाली आवडल्यो ना पुणून हांवें त्यो आवडून घेतल्यो कारण म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हज्या कले कडेन म्हाका प्रामाणीक रावन कांय गजाली घेवन मुखार वचपाचें आशिल्लें ओके भुरग्यापणांत तूं कसलो तरी एक स्पोर्ट केला हय सामकें हांव कॉलेजीन आसतना बेस्ट ऑलरावंडर 12वीक आनी परत लास्ट इयराक फुटबॉल न्ही व्हॉलीबॉल आय वॉज अ नॅशनल प्लेयर कॉलेजींतल्या इंटर हय सगळ्या आनी शॉर्टपूट हें सगळे एथलेटिक्स गेम्स म्हाका आवडटात आनी हॉकी ओके ह्यो म्हज्यो गेम्स तुज्या भितर आसलेलो लिपून दवरलेलो गुण खंयचो हिडन टॅलंट लिपून दवरिल्लो गूण म्हणटा तो वो आतां तो एक्सपोज करपाचो हांवें आसा तर भुरग्यां दवरिल्लो गूण आसा लिपून दवरिल्लो कोण कोण म्हजो मोगाचो मनीस आसा ते सगळे हांव कशें सांगूं आसा म्हणून आय कीप माय सेल्फ अशें आनंदीत उरता न्ही भुरग्यापणालो एक कार्टून जो तुका अजून पासून पळोवंक चड आवडटा कार्टून सगळे म्हाका मनशा भितरच कार्टून दिसतात वेगळे वेगळे तरेचे तेन्ना म्हाका हांव एन्जॉय करता आनी म्हाका मागीर हांवूच कार्टूनशें दिसूंक लागता ओके अशें खंयचें एक पुस्तक जें तुका परत परत वाचूशें दिसता जितलें वाचल्यार तुका तें पुरो केन्नाच जावचें ना हय अशें एक पुस्तक एक कादंबरी आसा मराठी युगंधरा म्हणून ती कादंबरीचें नांव आनी सुमती क्षेत्रमाडे ती ताजी बरोवपी तें पुस्तक हांवें जल्माक येवन कितलेशेच फावटी वाचलां आनी तातूंत एका बायलेची काणी आसा
बायलेची काणी म्हणजे कशें तिजो कॉम्प्रमायज तिजो सॅक्रिफायस त्या लायफांतलो तो दादलो केन्नाच समजूंक शकलो ना. आनी तिज्या लायफा वयल्यान म्हाका अशें दिसलें की बायल आनी दादलो ह्यो दोन वेगळ्यो वेगळ्यो जाती. तेन्ना दादल्याक आसा तसोच समजून घेवप आनी स्विकारून घेवप हें कशें शक्य आसा जाल्यार ह्या कादंबरीन म्हाका शिकयलां अशें म्हाका दिसता. कारण लायफ करप आनी ताजे बरोबर कलेक घेवन वचप ह्यो दोन गजाली खूब वेगळ्यो. आनी तातूंत भितर नातें सांबाळप घोवा कडलें किंवा भुरग्यां कडलें हें तांकां वेळ दिवपाक मेळप ना. हें नातें मोगानूच घडटा आनी हो मोग म्हाका त्या कादंबरीन शिकयला आनी ती आज मेरेन हांव वाचतां. ओके, तुजो पास्ट टायम कितें? पास्ट टायम दर्यार वचप, दर्या कडेन उलोवप, सुकणीं सवणीं येतात तांकां वता तांकां पळोवप, कुत्रे एकामेका कडेन उलयता तें पळोवप, माजरांक पळोवप आनी घरान कितें वस्ती जाग्यार घालप तशें म्हज्या पद्दतीन हांव एन्जॉय करतां. वेल डन. दोगांयनी तुमी रॅपीड फायर राउंड सगळे राउंड बरे भाशेन केले आनी थँक्यू सो मच तुमचो मोलादीक वेळ आज आमच्या खातीर दिलो आनी आमकां एक संदी दिली तुमची एक मुलाखत घेवंक म्हण. कालजांतान देव बरें करूं. कॅन्डिडा तूं एक कॅन्डल कशी आमचे खातीर. आमच्या लायफांत कला ही आसताच. कलाकार हो खूब आसात, कितलेशेच कलाकार आसात, पूण खंय तरी कोणाक तरी आपूण चुजी जावन हांगा हाडप, आमकां संदी दिवप. एंथनी बाबा सारक्या मनशा बरोबर सांगात जोडपाक तुजे मनशा बरोबर हे सगळे टॅक्निशियन्स, प्रुडंट मिडियाची टीम, खूब आनंद जालो. तुमचो सांगात आनी तुमचे जे कॉपरेशन जें आसा आमचे हे कॅमेरा मुखार आमकां दिवपा खातीर मना पासून सांगता. फक्त लोकांक पुरतें अशें म्हणून न्ही, तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं. खूब व्हडलें काम करतात तुमी. आमी कॅमेराचेर दिसतात फक्त कलाकार म्हणून, पूण ताजे कॅमेरा फाटलें पड्ड्या फाटलें जें काम आसता न्ही तें म्हाका दिसता एंथनी बाब खूब म्हत्वाचें. देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां. थँक्यू सो मच. एंथनी बाब, तुका कितें सांगचें आसा? हांव कॅन्डीड बाय ह्या तुमच्या प्रोग्रामाक कॅन्डीड फॉर कॅन्डिडा हाका हांव तुमकां तुवें आमकां दोगांयकूय आयज आपयलीं आनीक हांव चड खुशाल चड आनंद भोगता कित्याक शकुंतला बाय म्हज्या सांगाताक आसा ह्या प्रोग्रामाक. कित्याक जायते फावटी ती आमच्या कांतारां घालताले, आमी ताचो आवाजूच आयकताले आनीक आमकां खूब उमेद जाली. अरे शकुंतलान म्हजे कांतार घातला म्हणून हांव आनिकूय वयर चडटलो अशें मनांतल्यान दिसतालें. आयज म्हज्या बरोबर आसा एक व्हडले देवाचे बाग. ताका शकुंतला बाय, तुका, सगळ्यांक आमचे टॅक्निशियन्स, तशेंच जे कोण वावर करतात कसलेय तांकां एक एक टॅलंट आसा. देवाक आमी आर्गां दिवया ह्या टॅलंटा खातीर. आनीक प्रुडंट मिडियाक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुका, कित्याक आमकां दोगांयकूय वेंचून काडल्यान आनी हो प्रोग्राम तुवें केला म्हणून. थँक्यू सो मच. आनी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान ही ल्हानशी भेट तुमकां दोगांयकूय. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू. थँक्स. पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डीड विथ कॅन्डिडा. Oh.